श्रीपाद नायकाच्या सरकारी मायनिंग महामंडळाच्या प्रस्तावाक सगळ्यांनीच दिलो तेको. पर्यावरण मोगींनी दिलो येवकार. तेच वांगडा सादूरताय बाळगुपाची दिली सुचोवणी. काणकोणच्या राष्ट्रीय महामार्गार 3 अपघातांची माळ. एकान मोडले पुलाचे रेलिंग, दुसऱ्यान ठोकले दुकानाचेर वाहन, जाल्यार तिसऱ्यान केली ट्रॅफिक ब्लॉक. मॉन्सून पूर्व पावसाच्यो गोंयभर दोडको. गोंयांत 12 ते 15 जुना मजगती हजेरी लायतलो मॉन्सून. वेधशाळेन उक्तायला अदमात. गोंयांत 110 इंच पावसाची हजेरी, पूण सुपदळ्या सप्तकांतल्यान एकदाच मेळटा उदक. काम धंदे सोडून धांवचें पडटा उदका फाटल्यान. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. सरकारी पावण्यार मायनिंग महामंडळ घडोवन मीन काडपाचो श्रीपाद नायकाचो प्रस्ताव सगळ्यांनीच उखलून धरला. पर्यावरण मोगी तेच मागताले, पूण पयलीं विरोध करपी गोवा पीपल्स मायनिंग फ्रंट, कामगार फुडारी आनी बार्जीकारांनी लेगीत ताका पुराय तेंको दिला. तेन्ना आतां पावसा उपरांत सरकार मिना खणी चलोवपाक घेतले अशें दिसता. फकत ते खातीर कामगार फुडारी आनी पर्यावरण मोग्यांच्यो कांय अटी आसात. त्याच मिनेरांची लिजां चालू दवरून खणी सुरू करपा खातीर MMDR कायद्यात सुदारणा करपाचे सगळे प्रयत्न फसल्यात. तेन्ना मिना खणींची पावणी करचे परस सरकारी महामंडळ घडोवप चड बरें अशें केंद्रीय आयुष मंत्री आनी उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायकान गोवा 365च्या स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यावळीत म्हटिल्लें. अजाप म्हटल्यार ह्या प्रस्तावाक आतां कोणूच विरोध करना. फकत कामगार म्हणटात आमचो पगार रोखडोच सुरू करात. पळयात श्रीपाद भाऊच्या प्रस्तावाचेर हो पडिल्लो प्रतिक्रियांचो पावस. गेले 1 वर्सभर ह्या सगळ्यांनी गोंयकारांच्या मायंड डिपेंडिंग आहा तांकां फटयलें. म्हणूनच तेंच्यांनी CM प्रायम मिनिस्टरची अपॉयंटमेंट घेवपाक 1 वर्स काडलें. हें जर इंटेंशन तेंचें पयलीं आशिल्लें जाल्यार तेन्नाच करपाचें. 1 वर्स कित्याक रावलें? तुवें पयली गोश्ट म्हणजे आतां चीफ मिनिस्टर तुमचोच आसा, प्रायम मिनिस्टर सगळे तुमचेच आसा. पयलीं ह्या 1 तारखेच्यान जाल्यार ह्या 1 तारखेच्यान सगळे गोंयचे कामगार जे आसात मायन वर्करांक काम करणारे तांकां रोलाचेर घेयात आनी डंप बी कितें करपाचें आसा तें डंप बी सगळे रेडी काडात. हायकोर्टान तुमकां ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा की जें प्रोडक्शन काडलेलें आसात मे म्हयन्यात गेल्या 15 फेब्रुवारी ते मार्च पर्यंत 15 मार्च पर्यंत तें सगळें प्रोडक्शन विकून लोकांकय पगार दियात अशें घातलेलें आसा तें जजमेंटान. तें इम्प्लिमेंट करा. तें इम्प्लिमेंट करपाक आज 1 वर्स जालें, अजूनय तुमचे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक जायना. रनिंग जे फायनान्शियल वायबिलिटी आसलेलें जर एक इंडस्ट्री तुमी कॉर्पोरेशनान करून घालतले आनी ती जर फाल्यां जॉब सेक्युरिटी तातूंत मेळची ना वर्करांक जाल्यार तें दुर्दैव आसा. आनी म्हणून इतलोच आमचो कन्सर्न आसा. कॉर्पोरेशन करचें, ऑक्शन करचें. ऑक्शन तर हांगा जावचीच ना, कारण हांगा एम्प्लॉयर सगळे जे आसात ते सगळे कोर्टान वचून ऑक्शन स्टे करून घेतले. 23 ते 24 हजार लोक ऑलरेडी घरा पावल्ले आसा. लिमिटेड थोडेशे लोक उरले आसात. तर पयलीं ह्या लोकांक तुमच्या जॉबाचेर घेयात, कंपनी कॉर्पोरेशनाच्या रोलाचेर घेयात, तांकां पगार चालू करा आनी मागीर तुमचे प्रोसेस केन्नाय तुमी सुरू करा, कारण आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. आज आमकां बरें लागलें कित्याक म्हूण मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्सान म्हणलां की कॉर्पोरेशन करया आनी ताणें म्हणलां की मनोहर पर्रीकारांनी सगळे कायदो तयार करून दवरलो. ताणें कितें कॉर्पोरेशन करूंक ना आमकां कळना आज पर्यंत तो गेलो. पण आज आमी आमचो डिमांड आहा कॉर्पोरेशन करयात. बिना कॉर्पोरेशन मायनिंग गोंयांत सुरू जावचें ना. आणि कॉर्पोरेशन केलें जाल्यार सरकाराक ताचो फायदो. सरकारा कडेन जास्तीत जास्त उत्पन्न येतलें हो ताचो फायदो आनी दुसरो फायदो. महामंडळ केलें आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना, पूण जे त्या वाठारांत ज्यो गाडयो जावं कामगार जावं आनी कोण आहा तांकां मात तेंच्यांनी त्या महामंडळाच्या अंडर तांकां मात काम दिवंक जाय. कित्याक ट्रकवाले, मायनिंग जावं कॉन्ट्रॅक्टर, बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आसतले तांकां तेंच्यांनी समावेश घेवंक जाय. जे कॉर्पोरेशन जाता तो हक्क गोंयच्या लोकांचो आसपाक जाय आनी जे कितें कंडिशन मायनिंग स्टार्ट करपाक कॉर्पोरेशन जेन्ना ते करतले न्ही तेन्ना दे शूड मेक शुअर दॅट द स्टेक होल्डर लायक ट्रक ओनर्स, मायनिंग मशिनरी ओनर्स, barge owners, all should be given employment by the people who are going to do the mining, along with the workers also who are working in those particular mines. Corporation is formed, barges would have to be employed, and we could work out what is going to be the framework for employing the barges, who is going to employ the barges. But one word of caution I've got to say is that the number of barges is falling. Today, barge owners have gone in for distress sales of their barges. They have scrapped the barges, taken a few barges out of Goa,
and there are only 87 barges left in Goa, out of which only 18 barges from the private fleet are operating at present. बेकायदेशीर मायनिंगचेर बोळ घालून सुप्रीम कोर्टा मेरेन गेल्लो गोवा फाउंडेशनाचो संचालक डॉक्टर क्लॉड आल्वारिसाची सरकारी महामंडळ ही मागणी पयलींच्यानच आशिल्ली. मीन काडपाची कंत्राटां गोंयच्या मिनेरांक दिवपाकय ताचो विरोध ना, मात तो म्हणटा कितें करता तें आतां तरी कायद्यान करात. पर्यावरण मोगी रमेश गांवस मात म्हणटा महामंडळ घडोवपा परस दुसरो पर्यायच ना, कारण मिनाची चडशीं बेकायदेशीर लिजां सत्ताधाऱ्या कडेनच आसात. कायदो चेंज करून कायदो चेंज करपाचो कायदो चेंज करपाचो तितलोच मॅसेज आहा तुमच्या सरकाराक, दुसरो कांय ना. तो फेल जालो तर मागीर कितें जातलें, आनी की 2 वर्सां पिड्ड्यार जातली न्हू. अशें म्हणटा आमी 18 मायनींग आमी सुरू करतले. कशें सुरू करतले? इतली वर्सां ताका सुरू करूंक जायना, तें आतां सुरू जातलें. आनी सुरू केल्या उपरांत मायनींग एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतल्या उपरांत मागीर केन्ना ते सगळे काबार जातात बरे. 31 मार्च 2020 सगळे मायनींग लीज सगळे देशांत, गोंयांत न्ही देशांत सगळे मायनींग लीज आहात ते सगळे काबार जातात. तर आतां तर 2020 कितलो वेळ आहा? 6 म्हयने आसतले न्हू. पावसाचे दीस सोड, 6 म्हयने कितें जातालें? ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय, तांकां फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय, तांकां इतले क्लियरन्स जाय. ताका आतां 3-4 म्हयन्यान जावचें ना तें. ते ऑक्शन करपाची तयारी शक्यतो टाळटले हेची कारणां आसात. ऑक्शन जर केलें जाल्यार खूब जाणांनी आमच्या सत्ताधारी पक्षांतल्या अनेकांनी बेनामी अशा प्रकारच्यो बिझनेस खरेदी करतात. ते ऑक्शन जर जालें जायत जाल्यार तेंच्यो सगळ्यो लिजी चल्ल्यो आणि त्यामुळे झक मारी कंपल्सरी आता ते कॉर्पोरेशनचे आमकां वाटेक लागतात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब, वास्कोच्यान हिरू महाले, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आणि दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. राष्ट्रीय महामार्गावयल्या काणकोणच्या रस्त्यार फाटोफाट जाल्ले अपघात चिंतेचो विशय जावन रावल्यात. बिरेस्तारा 6 किलोमिटरांच्या अंतरांचेर 3 अपघात जाले. एका अपघातात सकाळ फुडें पुलाच्या रेलिंगाचेर गाडी ठोकली. दनपारा जाल्ल्या दुसऱ्या अपघातात रस्त्या कुशीकच्या दुकानाक धपको दिलो. सांजे एक ऑयल टँकर उमथिल्ल्यान बरोच वेळ ट्राफिक आडावन उरलो. अनमोड घाट बंद जाले उपरांत ह्या रस्त्यावेले येरादारीचेर ताण आयला. अवजड वाहनां हांगच्यान धांवपाक लागल्यात. अनमोड घाट बंद जाल्ल्यान आतां चोरला घाटाचेर ताण आयला. ताका लागून मडगांव ते पोळे बॉर्डरी मेरेन 60 किलोमीटर लांबयेच्या महामार्गावेली येरादारी वाडल्या. ताचो परिणाम म्हणून 10 फेब्रुवारीक एका लांब ट्रकान पैंगीणच्या लायनीत 4 दुकानांक धडक दिली आणि आता 6 जुनाक दुसऱ्या एका कंटेनरान अर्दपोण पुलाक धपको दीत रेलिंग आणि उदका पायपलायन मोडून उडयली. त्या उपरांत 5 वरां भितर माशे बाजारात अपघात जालो. कारवारच्यान आयिल्ली कार 2 दुकानांनी घुसली आणि सांजे पर्तगाळ वाठारांत तेलाचो टँकर रस्त्यार ओमतो पडलो. ताका लागून पुराय येरादारी 4 वरां खातीर बंद उरिल्ली. सुदैवान मनीस हानी जावंक ना, पूण थळाव्यांक आतां दोळ्या मुखार धांवते मरण दिसपाक लागला. काणकोणचो ज्येष्ठ पत्रकार अजित पैंगीणकार कितें सांगता ते पळयात. ह्या हाजे पयले 3 ते 4 वेळा ह्या पुलाचो कचरो लोडेड ट्रकांनी म्हणजे मालवाहू गाडयांनी उडोवन केन्नाच ट्रक सकयल पडले नाशिल्लो. पयली खेप एक आज लोडेड ट्रक सकयल पडला. हो ट्रक सकयल पडिल्ल्यान कचरो गेलोच, पूण त्या वेळेला उदकाची जी पायपलायन गेल्ली, जे उदक चापोली धरणांतल्यान पैंगीण आनी लोलये पंचायतीक पुरवठो केलो वता, ती पायपलायन कंप्लीट मोडून सकयल पडिल्ली आसा. दुसरी गजाल अशी की अनमोड मार्गावेली वाहतूक बंद केल्ल्यान ह्या मार्गावेली वाहतूक गेली 3-4 मेरेन मोठ्या प्रमाणात वाडिल्ली आसा. मालवाहू गाडयांक लागून हो ट्रक हालता, हांगा कंपनी येता, हे येता, अशी हाजी कागाळ 3-4 दिसां पयलीं आदले आमदार विजय पै खोतान केल्ली आणि ह्या पुलाची सर्वेक्षण करची, हाजी तपासणी करची तज्ञां कडवी, जेणे करून ह्या पुलाक धोको आसा काय ना हे ताणें सांगची अशी मागणी केल्ली. पूण अजुनूय सरकारी यंत्रणेन हाजेर आवाज उठयलो ना. आमी फाटीं 4 दिसां पयलीं अशें सांगिल्लें की ह्या पुला वयल्यान एकाच बरोबर 2-2 ट्रक लोडेड ट्रक वतात, तेन्ना पुलीस हांगा दवरचे आनी एक ट्रक ह्या वयल्यान सोडचो अशी मागणी केल्ली, पूण ताजेरूच दुर्लक्ष जाल्लें आसा. बिरेस्तारा डिजिटल मिडियाचेर गोवा 360 बातमी दिल्या उपरांत सरकारी यंत्रणेची धांवपळ सुरू जाली. मामलेदार आणि संबंधित अधिकारी घडणूक थळार धांवन गेले. पुलाच्या दोनूय वटांनी ट्राफिक पुलीस दवरिल्ले. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार.
गोंयकारांनी बिरेस्तारा सकाळ फुडें मॉन्सून पूर्व पावसाचो अणभव घेतलो. ह्या अनपेक्षीत पावसान गोंयकारांक आश्चर्याचो सुखद धक्को दिलो. उत्तर पश्चिम वाऱ्यान हो पावस हाडलो असो अदमास पणजे वेधशाळेच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला. गोंयांत 12 ते 15 जून मजगती मॉन्सून हजेरी लायतलो असो अदमास ताणें उक्तायला. पणजेत 23.8 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशा 20 मिलीमीटर पावस पडलो. पणजे वेधशाळेचो मुखेली दोतोर के.व्ही. पसगलवाराच्या कोतान केरळाक 8 जूनाक पावस येतलो. फुडल्या 24 वरांनी पावसाच्यो ल्हान व्हड दडको पडपाची शक्यताय ताणें उक्तायल्या. ह्या मान्सून पूर्व पावसाक लागून तापमानय उणें जालां. उत्तर गोंयांत दिवचले पावसाच्यो दडक्यो आयल्यो. अचकीत आयिल्ल्या पावसान लोकांकय अजाप दिसलें. In the night around 4 o'clock in the morning 4 a.m. a thunder clouds have been developed over the Karnataka region. But because the winds were prevailing northwesterly, the same clouds which has been developed in the southern Karnataka region or interior Karnataka region, it has been blown towards the Goa region. And because of this thundering and development of the clouds, northern Goa, especially Panji, has received a very good amount of rainfall and followed by the southern part. The maximum rainfall received because of the thunder showers is the Panjim, where we have received 23.8 mm of rainfall, followed by Mapsa, which has received 20 mm of rainfall. But the region Ponda, Margaon, Kepem and Sangem has received only 0 mm of rainfall. Next, if we concentrate toward the southern side of the Goa, Kanakona and Dabolim has received only 1.2 mm of rainfall. It means that these thunder showers and development of the clouds that has affected only toward the northern parts of the Goa. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि श्याम चारी आणि दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खूप दिसांचे सुटये उपरांत बिरेस्तारा शाळा सुरू जाल्यो. मजगती गोंयकारांनी मॉन्सून पूर्व पावसाचो अणभव घेतलो. पळयात शाळेच्या पहिल्या दिसाची ही कांय खिणचित्रां. पामोळेच्या कुजिरा शाळा संकुलाकडेन बिरेस्तारा सकाळफुड्या येरादारीची गच्चीमुडी दिसून आयली. पळयात. नावेले सावन वचपी राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर सिग्नल यंत्रणा उबारपाची मागणी नावेलकारांनी केल्या. आता शाळाय सुरू जाल्यो आणि येरादारीचे प्रमाणय हिसबा भायर वाडला. पळयात ते कितें म्हणटात ते. हिंगा ट्रॅफिक जाम जाता आयल्या भुरग्यांक लागून बरे त्रास जाता. ट्रॅफिक पुलीस कंट्रोल सारकी कोनाय आनी हिंगा एक सिग्नल म्हणटा जायच. जंक्शन इस्कॉल एक कॉलेज आहा म्हणटरी हिंगा सिग्नल जाय ना जाल्यार ट्रॅफिक कंट्रोल पुलीस भरपूर जाय. दोनी तिनी वदांनी 4 वदांनी ट्रॅफिक येता. हें डायवर्ट करूंक जायना जाल्यार तशे परिस्थितींत लोकां भुरग्यांक त्रास जावपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सप्तकांतल्यान एकच दीस उदक मेळ्यार कितें जातलें मातसो विचार करून पळयात. कितलीशींच वर्सां जालीं पाड्डी बार्शे पंचायत वाठारांतल्या सुबदळे गांवांतल्या लोकांचे बाबतींत हें दिसपट्टेच घडटा. काम धंदो सोडून लोकांक उदका खातीर दीस फुकट घालोवचो पडटा. पळयात पुराय बातमी. पाडी बार्से पंचायत क्षेत्रांतल्या सुबदळे गांवांत 100 वयर घरां आसात. थळावे म्हणटात सप्तकांतल्यान तांकां एकूच दीस उदक मेळटा, ते बी फकत एकच टँकर.
आमकां त्रास म्हणटे मेन म्हणटे उदक आनी दुसरें म्हणल्यार बस आनी तिसरें म्हणल्यार संडास टॉयलेट तितलें चड प्रॉब्लेम आसा आमकां. पूण हांगा अजून ह्यो फॅसिलिटी पावल ना तुमकां? ना पावलें ना. फॉर्म भरून लोकांनी टॉयलेटी दिल्या पूण ते अजून कांय केलें ना, तेजी हें रिक्वायरी केली ना अजून. भुरग्यां आतां आमगे त्रास जाता, इस्कोला वचपाक बस ना कांय ना, बेश्ट चलत वचपा पडटा, टायमार पावना. कितले पयस आसता हांगसाकून तुमकां मेन रोडार वयता जाल्यार? पावणे वर लागता. ती वालयेची बिलेची कांय सगळें उसपाप ना कांय ना, उदक वाटान भरत वयता. आनी हें उदक एक आमकां उदकूच ना ह्या गांवांत. मागीर हेचे खातीर कोणाक सांगलें बी तुमी पयलीं? पण आमी पंचायत कोणाक सांगता, पंच कोणाक सांगता. आमदारा बी तुमी केन्ना सांगले? आमदार येता हांगा फुडें आसा तेणें आमदारा वचून सांगप न्हू, आमी पंचायत सांगपाचें, तेणें वचून तेंका सांगपा न्हू. आतां कितें कितें त्रास जाता तुमकां? कसले कसले त्रास जाता ते? आनी मेन हें उदका लागून खूब अशेंच काम ना, धंदो ना कांय ना उदका लागून. आनी बस एक ना सामकी भुरग्यां आतां हांगच्यान चलोन कितें माथ्या मारून कितें व्हरपा रस्त्यार इतल्या पयस व्हरपा जाता. अजुनूय बस ना? बस ना. हो गांव मुळाव्या सुविधांपासून वंचित आसा. सुमार 90% घरांनी संडास आसात पूण ते भरल्यात. नव्या संडासां खातीर अर्जय केल्यात पूण ते अजून मेरेन मेळ्ळे नात अशें तांचें म्हणणें. तशेंच येरादारीची तरतूद नाशिल्ल्यान शाळेच्या भुरग्यां सयत बाकीच्या लोकांक त्रास जाता. उदकाचो प्रस्न सोडोवपा बरोबरच येरादारीचोय प्रस्न सुटावो करचो अशेंय थळाव्या लोकांनी मागला. कॉलेजी भुरग्यांक बस ना, इतल्या चलत वचपाक पडटा, कितले पयस चलत वचपाक जाता. आनी आमी आतां जाणटी नेणटी जायना ना चलोवंक, जाणटेल्यांक बी चड त्रास जाताय न्हू चलपाक. बस ना कितले 2 वर्सां पाय जालें. हय कदमा बस घालून मागल्या आमी, उलयलेली बस वचपाक आनी आमी केपें वचपाक म्हूण सांगलें तेंयांनी बस घालपाक. ना अजून हें केलें ना तेंयांनी. परती मागताय आमी, जाय न्हू आमकां कदमा बस गांव एक बस जायीच. आनी आमकां ह्या वाटे बिटे त्रास जाता, उदक येता फाल्यां दीस पिवप ना, वाट सारकी ना. आनी आतां ही बोरिंगां मारली ती सगळी पणगा पडली, उदक येना ना उदक येना, उदक मेळना आमकां. आनी टॉयलेट बी आमगे आतां सगळी तुमकां पयलीं हें केलें त्यो बंद पडल्यो. उदक बी भरोन संडास बी भरोन त्यो हें करनाय पळय नाय कांय ना. ते आतां परत संडास हें केलें ते परत येयले नाय. सुबदळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि आताचो भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार एका पुलाच्या उक्तावणा निमतान एकठांय आयले. भाजपात वचचे आदी दीपक पावसकार आणि बाबू आजगांवकार मोगोपात आशिल्ले. अंतर्गत मतभेद कुशीक दवरून फकत लोकां खातीर तो युती सरकाराक तेको दितलो अशें सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार जाहीर केलें. पक्षांतर्गत मतभेद भौशीक कामांच्या आड येवचे न्ही अशेंय ताणें म्हणलां. पूण दुर्दैवान आपल्याच मतदारसंघांतल्यान सुदीनाक फुज्यो काडच्यो पडल्यो. पळयात. ती सगळी टेंडरां काडली आनी दीपक पावसकाराक घेवनूच हांव ताचो फावंडेशन सोड घालतलो. हांवूय त्याच हाचो मनीस आसा. तर म्हाका आनी मुख्यमंत्र्याकूय आपयतलो. हें काम म्हजें न्ही सुदीन ढवळीकराचें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें काम आसा किंवा एका पक्षाचें काम न्हय, हें लक्षांत दवरा. पक्ष येतले वतले, सरकारां येतली वतली, पूण लोक थंयच उरतले. हे लोकां खातीर आमी करता. हे प्रत्येकान पयलीं लक्षांत दवरपा जाय फुडें फुडें करतात. आनी हांव तुमकां विनंती करता, खंयच्याच कामां ओपोज करता आसतना करेक्ट रिजन्स दिया. ताजो इम्पॅक्ट कितें तो म्हाका सांगा. हांव तुमचे बरोबर आसा. उगीच हांव तुमचे बरोबर येवचो ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दादले, बायल, भुरगीं आनी गुरवार बायलां खातीर एकूच वॉर्ड आसा. तशेंच ह्या हॉस्पिटला खातीर नेमिल्ल्या भलायकी अधिकाऱ्याकूय 2 हॉस्पिटलांचेर लक्ष दिवचें पडटा.
ह्या हॉस्पिटलाक पुराय मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांची भलायकेची जतनाय घेवची पडटा अशें तारा केरकार म्हणटा. भलायकी अधिकाऱ्याक बायणाचें भलायकी केंद्र आनी चिखली हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवचें पडटा अशें तिचें म्हणणें. आनी हो अधिकारी केन्नाच आसना असोय तिचो आरोप. मशिनां अजुनूय शिफ्ट करूंक नात आनी दोतोरय मेळनात. बायणाचें पोरणे भलायकी केंद्र सुरू आसा, पूण ह्या भलायकी केंद्रांतल्या दोतोरांक उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्ल्यान तांचो कांयच उपयोग ना अशें मुरगांवचो नगरसेवक सैफुल्ला खान म्हणटा. बायणाच्या भलायकी केंद्रा कडेन दुर्लक्ष केलां आनी उपजिल्लो हॉस्पिटलाचो कांयच वापर जायना असोय तांचो आरोप. देशात एकूच वार्ड ओपन आसा, तेतून दादलोय बी न्हिदता थंयच, बायलांकूय बी थंयच, भुरग्यांकूय बी थंयच, तांकां टॉयलेटूय बी एकूच. अशें कितें चल्लां? कित्याक येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदून सगळो पयसो खाल्ला, सगळें हांगा इल्लिगल चल्लां. एक राजन बोरकर म्हणून डॉक्टर आसा, तो बायणाचो डॉक्टर, पूण तो येवन हांगा एसीन बसता. आतां पळय जाल्यार तो हांगा आसना. बायणा जर वचत तो म्हणटा चिखले हॉस्पिटलान आसा. चिखले हॉस्पिटलान येवन ताका मेळ्ळ्यार जाल्यार तो बायणा आसा म्हणटा. सड्या वयले एक डॉक्टर आसा, तोय थंय आसना. मिलिंद नायकाच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन 2 डॉक्टर आसतात, पण ते दोनूय डॉक्टर थंय मेळना. लेले आसा गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन ते राजेंद्र बोरकराक आसा ताका हांगासून काडचो, कित्याक तोच सगळें कांड करीत आसता. ताका खरें म्हणून जाल्यार ह्या हॉस्पिटलान ते पोन्ने हॉस्पिटल आसा, तेतून ती मशिनां आसा ती आजून हांगा शिफ्ट करूंक ना. हांगा डॉक्टर 7 दिल्ले आसा, 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख अशें हांकां पगार आसा आनी 1.5 रुपयाचे 2 रुपयाचे सुद्दां हे डॉक्टर काम करना. आमदार आमचो माविन गुदिनो आसा, तोय लक्ष घालिना. मिलिंद नायक आसा, काल्लूस आसा, ती ही आसा आमची मातांनी, तीय लक्ष घालना. 4 आमदाराक एक हॉस्पिटल पळोवपाक जायना. आमचो हांगा एक हेल्थ सेंटर आसलेलो बायणान, ते एक्चुली वास्कून आमचे गरीब लोक जे बायना सायडीचे जे सड्या सायडीचे कोण आसा जाल्यार थंय पयलीं येताले. आतां तेंय तेमी सारकी मेंटेन करना आनी आज चिखली हॉस्पिटल इतली बरी केला म्हणटा. तुमी थंय जो हेल्थ ऑफिसर पासून ना, थंय आमचो सुप्रिटेंडंट ना, सगळी घाण जावपाक लागला. आनी रियली कोण मनशांक समज हें करपा जाय जाल्यार थंय सारकी नर्स ना, सारको दोतोर ना, सारकें मेंटेनन्स एकूच रुमान ते सगळें करतात. म्हाका खरें काडकूच दिसता की म्हाका वायट दिसता की आयज कोणाक समज गरजेक थंय वचपा जाल्यार थंय मेवना. आयज हॉस्पिटल बरी केल्ली आसा, पूण कितें फायदो कितें आहा? आयज आमच्या लोकांक हांगा जे गरजेक लोकांक फायदो जायना, काडटा आनी जीएमसीन धाडटा. सगळ्या दुयेंतींक एकाच वॉर्डात भरती करपाची गजाल भलायकी अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान मान्य केली. दादले, बायलां, भुरगीं आनी गुरवार बायलां खातीर तांचे कडेन वेगवेगळे वॉर्ड आसात, पूण कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. प्लस वी हॅव सम टेक्निकल डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ आमचे अजून AC फुल्ली व्यवस्थीत काम करपाक लागूना. आमकां लायटीचोय मातसो प्रॉब्लेम आसा आनी आमकां ते जे स्टाफ मेळपाचे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर जावं आमकां AC मेकॅनीक हेय स्टाफ अजून मेळूना. आय एम एक्सपेक्टींग दोज स्टाफ टू कम अँड वी आर ऑल सेट. इफ यू हॅव सीन जाल्यार सगळी बेड्स बी आमी घातलेली आसा सगळ्या वॉर्डांनी, बट वी कूड नॉट शिफ्ट द पेशंट्स बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ स्टाफ. आमी बरोवन घातलेलें आसा. वी आर प्रॉमीस दॅट दे वील कम. वन्स वी गेट देम मागीर आमी डिफरंट हितून वतले. एज पर अवर प्रोटोकॉल फॉर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वन शूड हॅव अ मेडिकल सुप्रिटेंडंट, बट वॉट पोस्ट आय एम होल्डिंग हियर इज हांव जो वास्कोन आसा तो हेल्थ ऑफिसर STD क्लिनीक बायणा म्हणून आसा. माय चार्ज इज देर, माय पोस्टिंग इज देर, and I am given additional charge of sub-district hospital Chikhali. But this is a government decision and accordingly I am working here. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.